पयर तुमचे सरपंचाचे इलेक्शन जाले, तुम्ही निवडून आयले आणि रोखडेच 2 ते 3 वरां भितर तुमचे वयर मोशन हाडले, नो कॉन्फिडन्स मोशन सरपंचांनी. हे रोखडेच मोशन हाडपाचें कारण कितें आनी त्या कारणा खातीरच आयज हे जालें न्ही, आयज वोटींग जालें नो कॉन्फिडन्स मोशनाचेर. हांवें तें सांगलें म्हजे वांगडा 7 म्हजे मेंबर आसले म्हणून, आनी कॉन्फिडन्स जालें तें अशेंच उरतलें कित्याक आमी पंचायत घडलेली ती कितें बरें करपा खातीर. आनी हांव पयलींच फावटीर सगळ्यांक हें म्हणटा आमच्या मेंबरांक म्हजे जे सपोर्ट तांकां सगळ्यांक आनी जे ऑपोजिशनाक तांकांय धन्यवाद करता कित्याक ताणें होच एकवट दाखयलो आमचे मदें. असो एकवट उरचो आनी अशी उरलेली वर्सां 1.5 वर्सां की 2 वर्सां उरल्या की पंचायत बरे भाशेन लोकांची कामां करूं, लोकांची आमची ST समाजाच्या लोकांची उरलेली कामां सगळीं काबार करपाक आनी जाता तितल्यान प्रयत्न करतले एकठांय मेळून. आनी आमचे मदें एक हें दिसलें म्हाका, आमच्या मेंबरां मदें एकवट आसा जो आमी पळयलो. एकवटाक लागून हें आयज सगळें घडलें. जो एकवट नासलो ना जायनासलें. सो तांकां हांव अभिनंदन करता सगळ्यांक. ताणें म्हाका बरें. आनी एट प्रेझेंट मोशनाचेर जर म्हाका दोगूय जागी डिप्युटी सरपंच जाल्लेले चॅर करपाक आनी ताचो एकटो कोण हायर कोण नासलें हिंगा. सो मोस्ट प्रोबेबली सो तेंच्यांनी जे पळय मोशन घातला पळय ताका रिजन घातला की तुजे कडेन मेजॉरिटी ना आनी तूं काम सारकें करना, हें रिजन दिलां. कितें सांगपाक सोदता हें रिजन? पळय मेजॉरिटी ना म्हणपाक सकाळीं लेट जाला, हांवें लेटर घेवना, हांवें चावी घेवना, णवची फायली घेवना, जाल्यार तांकां कशें कळपता हांव काम करपाना म्हणून. एक जस्ट लायक अ लॉजीक तांकां कळपाक जाल्लें हें घाता आसतना की बाबा म्हज्या हातान सकाळी दिल्या सांजची खंयची काम करतलो हांव. एटलिस्ट 1 म्हयन्यान तुवें म्हणपा जाता बाबा हो हे चॅरार येना परफेक्ट ना, आमी ताका उडया, आमी एक्सेप्ट करताले. म्हज्या मेंबरान तें जालें. जरी तर हांव तर काम करतालो जाल्यार डेफिनेटली कळटालें तांकां. एक वरस ते रावले, सांग म्हाका तेंच्यांनी कितें केलां, प्रूफ पळोवचें म्हाका कितें केलां तेंच्यांनी. 1 वरस तांकां दिलें आमी दिल्ले. ज्या दिसाक सायश सरपंच जाल्लो तेंचो तेन्ना सायशा घडोवपाक तेजे मनीस येयल्ले, आमी सायन मारूं ना कित्याक आमकां डिफरन्शिएट करपा नाकाल्ली. आमी हांगा पंचायतीन खंयचेय BJP काँग्रेस इंडिपेंडंट RJ म्हणून आमी करना, आमी एक म्हूण वावरताले, एक म्हूण वताले. तेंच आमी केलें. जेन्ना सायश सरपंच जाल्लो सायशाक आमी दुखोवंक ना, ताका दवरना, आमी रिस्पेक्ट दिली ताका. आमी ते पळय रिस्पेक्ट सगळें एकवट दवरपा आहलो. सायच्या रागान न्ही पूण म्हणटा अशें ताणें रिस्पेक्टेबल रावपा आहलें पळय सगळें. सो आयचे वोटिंगान नो कॉन्फिडन्स मोशनाच्या वोटिंगान प्रूव जालें की मेजॉरिटी तुमचे कडेन आहा. फ्रांसीस कितें सांगपाक सोदता आयच्या सगळ्या एपिसोडाचेर तूं? आज आमी मिलीनाक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा की काय आमचो साईश बाबान की एक मोशन हाडिल्लो. साईशान एक आमचे विधी वराक ताणें तांकां सायन मारून मोशन हाडिल्लें की तेजे कडेन मेजॉरिटी ना म्हूण. आनी विदीन द 2 hours साईश कसो सांगपाक शकता की तेजे कडेन मेजॉरिटी ना म्हूण. तशेंच अशें पयलीं साईश सरपंच आसलो आनी ताका उडोवपाक ह्याच दिसाक आमचे कडेन नो कॉन्फिडन्स मोशन सायन मारपाक तेंचे मनीस येयल्ले. पूण आमी मारना कित्याक दवरली फर्स्ट मागीर पार्टी. आमी ताका लागून ते दवरलेले. आनी हो तेमी तशें करून आमचो बाप संतोश आसलो BJPचो सरपंच, तेका बाबड्याक चॅर दिवना कित्याक हे राजकारण चलोवपाक शाहीच सोदतालो. आनी संतोशाक BJP उडोवपाक हेच आनी आपूण चॅर घेतले कित्याक कोणाक उडो माडोवन वर चडटा म्हणटा तसले कपडे. संतोशान आपले चॅर मागीर सोडून दिले. तेमी दाखोवपाक आसलो की BJPचो सरपंच देंवयलो मोशन हाडून परतो संतोशा सरपंच करून तेमी शायशान कित्याक चॅर घेतले. तो कित्याक मातशा ऊस समाजाचो आनी आमचो संतोश जो म्हणटा आमचे भाशेन OBC बारीक समाजाचो आनी ताका लागून ते कितें ताका प्रेस करपाक जाय. आमी अशीच आनी संतोष जो सरपंच आसलो तो आमच्या वांगडा चलता. तो BJP बी म्हणून आमी तेका केन्ना हें करना आनी आमदाराकूय केन्ना हें करना कित्याक हाजेर कळटा की आमदाराचो हातून कसलोच हात ना म्हूण. हाजेर कळटा की हो सगळी गेम खेळटा साईश आनी सगळ्यांक पंचाक हॅरेस करतालो साईश राजाध्यक्ष एक्स सरपंच आसलो आमच्या पंचायतीन. आनी मेंबरांक सगळ्या घरान भोंवप आनी कितें भोंवप. हो मनीस केन्ना घरान भोंवनासलो. अशें दुसऱ्यांक तशें प्रॉमिस करता कोण मेळटा तांकां सरपंच करता, कोण मेळटा तांकां सरपंच करता. आमचे मेंबर हायजॅक करपाक सोदता. रातचो कोण हॉटलान व्हरून दवरता, हांगा व्हरून दवरता. अरे आमी बाबले आमी गरीब, आमचे मेंबरां आमचे कडेन हायजॅक करपाक जायना. तेजे कडेन मनी पावर यूज करपाक आमी कोणाचेर एगेन्स्ट ना. मेंबराक फ्री हँड सोड. ढवले फर्स्ट पार्टी मागीर आमी ढवले डेव्हलपमेंट करपाक येयले.
आमी इतली वर्सां जाली, आमी आतां 20 वर्सां जाली पॉलिटिक्सान आसा, आमी केन्ना डिवायड एंड रूल्स करना. खंयच्या मेंबरान मोशन हाडटा, एक 6 म्हयने तरी दिवपाक जाय. हे 2 वरां भितर मोशन हाडटा. आमी आमदारां मेळपाक गेले, आमदारान आमकां कितें सांगलें, 5 मिनटांनी यो, 5 मिनटांनी यो म्हणटा कोण 12 वराक विधी जो घो विधी पंच आमचो ताचो घो आमदारागेर आसा. आमदार आतां कितें करतलो, आमी फेस करूं ना. आमदार सांजचे मेळया म्हणून मोशन आयलें, पूण आमी आमदाराक मेळपाक शकूना. आमी आतां आमदाराक मेळटले आनी आमचे दोनीचे जे डेव्हलपमेंट आसा तें आमी करतले. आमकां कोणाचे डिवायड एंड रूल्स करपाक नाका. कित्याक आमी हिंगा एसटी समाजाचे आनी ओबीसी आसा आनी हिंदू आसा, मुस्लीम आसा, आमी सगळे एकवटान रावले हांगा. केन्ना आमी कम्युनल आनी इश्यू ना. हो शाहीश जो आसा आमचे भितर मेंबरां भितर 11 मेंबरां भितर डिवायड करपाक लागलो. पयलो तेणी संतोशा उडयलो आपूण चेर घेतले. आतां विद्याधरा मुखार कितें हाडला तेणी, विद्याधर उडोवपी तोच. कित्याक विद्याधर पडलो तेच चेर मेळटा, तो इतलो कित्याक मुवमेंट करता. एमएलए मुवमेंट काय ना. तो पयलो गेलो शाहीश राजक्षला मुवमेंट, कित्याक एक चेर जाय आसले. आनी एवरी मेंबराची सांगता हांव तें करता, तूं सरपंच करता, एक सरपंच करता, जाय खुर्ची एका. कॉन्फिडन्स मोशनाक सद्याक जो शाहीश राजाकर बीजेपीचो कॅन्डिडेट आसलो, सरपंच कॅन्डिडेट सॉरी सरपंच आसलो, तोच तर प्रेसिडेंट ना जाल्यार दुसरे बीजेपी मेंबर कशे येतले. बीजेपीचो मेंबर संपदा आसले, तेण चेर घेतले, ते चेअरमॅन जाले मोशनाचे. विद्याधर हालेकर आसलो, आनी खंय गेले. मेन शाहीश ना न्हू. शाहीश ना म्हणटा दुसरे मेंबर कशे येतले. मेन तो चेअर करता, तो मोशन हाडटा, तेण प्रेसिडेंट रावपाक जाय. तूं मोशन हाडटा, तूंच पळोवन धांवता म्हळ्यार कसलें मोशन. तो आयज मिटिंगे येवना भितर. ना मिटिंग येवना. मिटिंग येयलो भायल्या भायर धांवलो, भायल्या भायर येता ते तो सेटिंग करपाक येयलो हांगा मेंबरांक दुसऱ्याक एके सेटिंग जालो धांवलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.